आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तोगी, आमी सगळी एक, देवा उतर आयकोता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, तूं आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तोगी, आमी सगळी एक, एकामेकाक बक्षिता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, एकामेकाक बक्षिता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, तूं आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तोगी, आमी सगळी एक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98 पुण्यतिथीच्या तयारेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय स्थलांतरितांक आनी निर्वाशी जालोल्यांक मान भोवमान लेखूंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. हेरोद राजा बालका जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो, देखून जुजे आनी मारिया बाळकाक घेवन इजिप्तांत पळून गेलीं. अशे परी पवित्र कुटुंब इजिप्तांत स्थलांतरीत जावन जियेलो. पवित्र कुटुंबा परी जायतीं आमचीं भावा भयणी आपलो दिसपट्टो गिराज जोडूंक वो झुजां आनी मारामारींतलीं मेकळीं जावंक वो स्वतंत्रताय आनी सुरक्षा सोदूंक आपले गांवघर सोडून दुसऱ्या गांवांनी, शारांनी वो देसांनी वेतात आनी पोरके कशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करताव. परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणाक आलाशिरो मेळूंक आनी जिविताची उदरगत ती करूंक पावो म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या राज्यांत जियेतल्या आनी वावुरतल्या पोरक्या सवें आमी केरीत हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जाणवाय मागुया. ही चिंतना आनी कल्पना मनान घेवन ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. कुडेक जायते पावटी आमच्या स्थलांतरी मायग्रंट्स भावा भयणां सवे, आमचे मदें आसलेल्या परदेशा सवे आमी मनीसपणाच्या दर्ज्यांत आमी तांकां लेखूंक ना. तांकां आमी भायरलोली आसा वो तांचेर वेगवेगळे तरेचे अन्याय आमी आदारल्यात. ह्या आनी सगळ्या आमच्या पातकांचो ह्या वेळार उगडास करून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आयज सगळे खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आय तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक हांवें तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमचे दर एकल्याचे मागणे, आमच्यो गोरजो, आमची इंतेसावा आमी बापाक उबारुया. जाणें आपल्या पासत मागूंक लायला आनी जे आमच्या बाबा भयणांक आमच्या मागण्याची गरज तांचोय उगडास करून ह्या वेळार तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका कोणूच पोरको न्हय, तुजो आदार जोडूंक घेवंक कोणूच पयशिल्लो न्हय. तर सगल्या तुज्या पुता धुवांची दया करून निर्वाशांक आनी परदेशांक आप आपल्या घराक आनी गांवांक पावय. फूट पडलोलीं कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड. पोरो घाल्ल्यांक आनी सांडलोल्या भुरग्यांक आसरो आनी माई मोगाची उब मेळोशी कोर. आनी तुजीच दोळ्याय कोश्टोतोल्या आनी गोरजेवंता थंय दाखोवंक एक मोवाळ काळीज आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, सोर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हडतो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोणचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता. पोरक्याचो तो मोग करता आनी तांकां जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसल्यात. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. खोऱ्या उतराचो न्यायनितीचो तूं, तर म्हाका जाप दी. तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पुर्यान तुजे नदरेक पातकावीण मेळचो ना. जबाब. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ल्या दिसाचो उगडास येता. सगल्यो तुज्यो कोरण्यो मनान घोळयता. तुजी कर्तुत्वां नियाळटा. तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदकाक मोरता तसले जमणी पोरी म्हजो आत्मो तुकाच ताणेला. जबाब. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. तूं म्हजो देव देखून तुजी कशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोब स्वास सोडून
सोपाट जमनीचेर म्हजी पावलां घाल. जबाब. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. कोश्टोतल्यानो तुमी, बार वायतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गींचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सोरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले तांणी रोकडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच पोरी 2 तालेंत घेतलोले तांणी आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन कोंडली आनी तूंय आपल्या दोनयाचे दुडू पुरून लिपयले. जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतोल्या तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पडे हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बोऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालींत घेतलोलो तोय लागीं सरलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्याय, तर पडे हांवें आनीक 2 जोडल्यात. तांच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाब्बास, बोऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सोडून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो.
तुवें वोंपूंक ना तुंय तूं लुंवताय आनी लुंवक ना तुंयचे तुंय पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालींत दोरनींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान पोर्तिपालून ताका म्हणलें, कोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना तुंय हांव लुंवतां आनी लुंवक ना तुंयच हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कालांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो तालींत काडून घेयात आनी 10 तालींत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोलें आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेंवूय काडटले. कित्याक उपकार नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडोवकांत उडयात. तीं सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किल्लायतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततायन मगच्या बाबा भयणीनो, आयज क्रीत भाशेन आमकां मायग्रंट्स आनी निराशीत जाल्ल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमकां मागूंक हुस्कायता. क्रीत भाशेन तांचे सोबे आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. जायते पावट मगच्या भाव भयणीनो, आमी तांचे सोबे उजवाड हाडूंक भोव गरजेचो, बरवसो दिवंक भोव गरजेचें. आनीक आयज हेंच करूंक आयचो विश्वाचेर आमकां मागता आसतना आनी तो उजवाड कोणाचो आनी कशे भाशेन बरवसो आमी आमच्या मायग्रंट्सांक तशें निराशीत जाल्ल्या भाव भयणांक वांटोवंक जाता काय. हो उजवाड जावन आसा मगच्या भाव भयणो, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमी तांचे जिणेंत फांकोवंक जाय. जशें परी मगच्या भाव भयणो जेजून ह्या संवसारांत येवन आपल्या बापाची खुशी ताणें केली, आनीक ह्या संवसारांत येवन कोणाचीच ताणें मगच्या भाव भयणो बेपरवा करूंक ना. सगल्या लोकांक एका सारकेचे ताणें नेमले. आपल्या सांगाताक आपल्या सोबे आयलेल्या दर एका भावा भयणांक आपले हात विस्तारूंक तांकां उजवाड दिलो. बरवशान तांकां जिवंक तांच्या जिवितांत एक फूल ताणें फुलोयलें. आयज हेंच बरवशाचें किण्ण आमी आमच्या मायग्रंट्स भावा सोबें दिवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नोदोर मारीत जाल्यार आमकां मेळटा, देव पोरक्यांचो केरीत ताका मोग. आनीक इस्रायल पोरच्या इजिप्ताच्या देशांत गुलामपणांत तीं आसलेलीं. हे वेळार जायते कोश्ट दूख तिणी सोंसले. असले वेळार देवान आपल्या प्रवाद्यांक धाडूंक तांकां बरवसो दिवन बरवशान जिवंक तांकां शिकयलें. आखरेक तांकां सुटका फावो करून आपली पवित्र एक पर्स म्हणून ताणें तांकां नेमली. हेच भाशेन मगच्या भाव भयणो, आमी होच बरवसो आमच्या मायग्रंट्स भावा खातीर भावा भयणां पासत निराशे जाल्या त्या भाव भयणां पासत तांकांय बरवसो दिला जाल्यार एके भाशेन बरवसो दिला तेन्ना ती आपलें जिवीत जिवंक अदीक तोसवीत ती करतलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत नोदोर मारीत जाल्यार आमी जेजूक रूप पळोवंक आमी आशेतां. आनी रूप जेजूक पळयतलो जाल्यार आमी निमण्या दिसाक रावपाची गरज ना. मगच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी गोरीब दुबळ्या सोबे आमी सेवा चाकरी करता तेन्ना तीच आमी जेजूकच केली म्हणून आमी समजूंक जाय. कोलकाताची मदर तेरेसा तिच्या जिवितांत मगच्या भाव भयणो तिणें सदांच गोरीब दुबळ्यांची सेवा चाकरी केली. तिचे काळीज ते गोरीब दुबळे सोबे सदांच ओडून व्हरताले. कित्याक दर एक भावा भयणाच्या तोंडार जिचो रूपकार ती पळयताली. आनी देखूनच हेंच आयज ताचे पाटलावदारां हें करतात. गोरीब दुबळ्यांची सेवा चाकरी आख्ख्या देशांत मगच्या भाव भयणो ती करीत आसा. उगडास जोरात मगच्या भाव भयणो, migrants when they come over here they carry a story with them.
दे हॅव अ हिडन स्टोरी बिहायंड देम. ती बेश्टीच हांगा पिकनिकेक येनात मगोच्या भाव भयणो, पूण कारण आसा ताका हांगासर येवंक, ताचे पोटाची भूक मारूंक, आपलो कितें वायर धंदो करूंक, आपलो फुडार करूंक ती हांगासर येतात. पूण मगोच्या भाव भयणो जायते फावट आमी ताका भायरायता, ताका जायते फावट आमी वायटोवे उतरां उलोवन ताका आमी धांडायता, ताका जायते फावट आमी घांटी म्हणटा. मगोच्या भाव भयणो घांटी घांटी आमी म्हणटा, पूण तीच घांटी मगोच्या भाव भयणो आमचे सेवेकूय आसता. आमच्या घरांनी शेतां बाटांनी आयज पळयलें जाल्यार आयज तीच वावर कोत्ता. जेन्ना वावर कोत्ता तेन्ना ती घांटी न्हू काय. हो चुलो मगोच्या भाव भयणो आमचे जिणेंत आमी आमकां विचार करुया. जेन्ना आमी घांटी घांटी म्हणून तांकां पासारता, तांकां वायटवे उतरांनी आमी लेखता, तेन्ना ती घांटी, आनी जेन्ना आमच्या घरांनी सेवे चाकरी कोता तेन्ना घांटी न्हू काय. मगोच्या भाव भयणो आयजचो विशय आमकां उलो करता आसतना देवाचीच प्रेरणा घेवन आमकां आमचें जिवीत जिवंक जाय. ताका कशे भाशेन आमी बोरबोशान दिवंक आमी वावुरतले काय. जेन्ना एक बोरवोसो तांकां दिता तेन्ना आपल्या जिवितांत कोण तरी आसा म्हणून ती समजून हांगासर मगोच्या भाव भयणो येतात. एक बोरवोसो धरून येतात आपल्याक कोण तरी काम दितलो काय म्हणून. मगोच्या भाव भयणो मान्यवंत आग्नेलानूय आपल्या जिवितांत हेंच करूंक तो वावुरलो. जेन्ना गरीब दुबळ जे गांवांनी व फिरगोजींनी जो वावर करतालो थंयसर ताणें सगल्यांची सेवा चाकरी ताणें केली. कोणाकूच ताणें मगोच्या भाव भयणो एके भाशेन भायर रावूंक ना, बोरवोसो दिवंक तांच्या जिवितांत तो वावुरलो. अशें म्हटलेलें आसा की कारवार, कुमटा, सावंडे, शिरोडा गांवांनी मगोच्या भाव भयणो जेन्ना पादाग्नेल वावर करतालो थंयसर ताका असले जायते तरेचे लोक मेवले. आनी असले लोकांक मगोच्या भाव भयणो तो बोरवोसो दिवन तांची सेवा चाकरी तो करी. मेरोतेन तांचो वावर तो करी. ताका जाका काम ना ताका काम दिवन एके भाशेन तो ताका वावुरतालो. आनी असले वेळार मगोच्या भाव भयणो ताका बोरवोसो तो जावन जियेलो. अशें म्हटलेलें आसा खंय एक ओस्तोरी जेन्ना तिका जायत एके भाशेन गरज तिका आसली धोडवांची, सगलो होप तिणें सोडलेलो. असल्या वेळार मगोच्या भाव भयणो मान्यवंत आग्नेला सोशी ती ओस्तोरी येता आनीक तिचे लागीं मान्यवंत आग्नेला लागीं ती मागता आपल्याक कितें दी म्हणून. आनी त्या वेळार मगोच्या भाव भयणो खंय मान्यवंत आग्नेला लागीं कांयच आसूंक ना. आनीक होवूय तिचो एके भाशेन बोरवोसो तुट्टा, कित्याक मान्यवंत आग्नेला लागीं कांयच आसूंक ना देखून. पूण मगोच्या भाव भयणो मान्यवंत आग्नेला तिका बेश्टीच वच म्हणून सोडूंक दिवंक ना, पूण आपल्या लागीं आशिल्ले कोण एक पाद्री लागीं ताणें दुडू मागून ते ओस्तुरेक खंय दिले. अशे भाशेन बोरवोशान जिवंक तेके भाशेन आनी एक तिका फुडार तिणें फावो केलो. आयज हेच बोरवोशान मगोच्या भाव भयणो जिवंक आमकां आयचो विशय उलो करता आसतना आमी आमच्या ह्या समाजांत येतेरे जायते आमचे मायग्रंट्स निराशी भाव भयणांक तांकां आमी मोगान स्वागत करुया. आनीक जेन्ना आमी तांकां मोगान स्वागत करता तेन्ना मगोच्या भाव भयणो आमी जेजूचें रूप पळोवन तांकां आमच्या घरांनी जेन्ना खंयसरूय जे भीक मागूंक येता तेन्ना तांकां कितेंय तरी दिवन आमी तांची सेवा चाकरी करुया. देवान आमकां मगोच्या भाव भयणे संवसारांत जिवंक जायतें दिलेलें आसा. दुडू भांगार गिरेस्काय आमकां दिलेली आसा. आमच्या बोळसांतलें इलें तांकां दिलें जाल्यार आमी गरीब जावचीं नात. पूण वतें जाल्यार मगोच्या भाव भयणो देव आमकां बेसांवांनी भरतलो. जेन्ना आमी गरीब दुबळे सवय निराश जाल्या भाव भयणां सवय आमी आमचे कितेंय तरी सेवा चाकरी करता तेन्ना देव आमचेर भरपूर बेसांवां आमचे उत्तलो. जाल्यार आयज ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना मान्यवंत आग्नेलाची प्रेरणा घेवन आमी ताचे भाशेन दुसरे सवय बोरवोशाचो उजवाड जावंक, दुसरे सवय तांकां बोरवोशान जिवंक आमी तांकां कृपा हे मिसाचे भेटेन सोण एकल्याक आमचे पासत मागून घेवया. उबी रावुया आनी आयकल्ल्या देवाचें उतर आनी केल्लो नियाळ आमच्या जिवितांत आमी तो सुफळ करूंक त्याच देवाचो आदार ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मेळून घेवया. पोवी सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया.
आपले पोरजेची सेवा कोत्ताना लौकिका मोदें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्या सोवे देवाचो मोग वांटूंक आनी सोर्वांक पवित्र सोबेच्या वावरांत बागेली करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. परदेशां स्थलांतरितां आनी निर्वाशीत जाल्ल्या भावा भयणी पासत मागुया. परदेसांत तांकां आसरो मेळूंक, तांच्या जिविताची उदरगत जावंक, बरें शिकप आनी नोकऱ्यो मेळूंक आनी उक्त्या मोनान आनी काळजान नागरिकांनी तांकां आपली म्हूण घेवंक आमचो समाज पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्व देशांच्या फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी एक नितीचो आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आनी परदेशांचे आलाशिरो सोदतल्यांचे आनी समाजाचे देगेक आसलोल्यांचे होक राखूंक फावो ते उपाय घेवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक मानिवंत आग्नेल आमकां एक देखीवंत नमुनो. मानिवंत आग्नेलाचें बागिवंतपण ओळखून पवित्र सोबेन ताका बेगीनूच बागिवंत म्हूण पोरगोटूंक आमी देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या वेळार ओगेपणान आमच्याच कुटुंबांतली आमच्या गांवांची कितली भावा भयणां दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या राज्यांनी आनी परदेसान वावुरतात तांकांय थंयसर मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक तांचो वावर सुफोळ जावंक आनी आमी हांगा आसा ती आमचे मदें आसलेल्या स्थलांतरी भावा भयणांक मोगान स्विकारूंक तांचे सोवें जेजूक पळोवंक ह्या मागण्याचो फळ आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Yatnikono somor pita, amchi mona somor puya, atnikono doyar kota, kalza amchi doyar goya, yatnik nakaros petoita, ami amchi jin betoya. Staro gotto cornita, bio kami ai dizauya. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस बोर मानून घेवंक. कोणवाल्या बापा, तुज्या आयज पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोली सगल्या मदें एकवट आनी मोयपास वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा
सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जोयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो घोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माई सगळ्याती आनी तिचे पती बागिवन तुजे बागिवन दवरून दिता
आनी सोर काडी तुका मारवल्यांक त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, एका हुंड्यांत आनी एके कालशीन तुवें आमकां दादोशी केलाय. परदेशा आनी ओसाद पडलोल्या थंय मनशाळाय दाखोवंक आमचे काळीज मोवाळायन बोर. अशें आमी सगळीं एक दीस जिव्याच्या गांवांत तुजे वेंगेंत एकवटोंक निर्मी. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. बसूया. मोगच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर हांव दिनवासूंक सोदतां. सांगेंचे आमचे भाव भयणी आयिल्ले आसात रोमारी घेवन. तांचो पादविगार फादर रोमियो डिसिल्वा, तो आमचे मदें ना, पूण आमचो पातकूर फादर लेल्विन आसा. ताका आमी दिनवासता आनी सगल्या आमच्या सांगेंच्या भाव भयणांक देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. तशेंच सालिगांवांतल्यान रोमारी आयिल्ले आसा फादर डॅनिस, तांचो पादविगार तो ना, पूण ताजे सुवातेर फादर एल्रॉय गामा ताणें मीस केलां. ताका ताच्या सगल्या लोकांक आमी दिनवासता आनी देवाचो
पादांचे मजतीन आशिर्वाद मागता. तशेंच वाचपां केल्यांत बाळतांची मागणी केल्यांत सांगेच्या भाव भयणांनी आनी कोयर केला सोबीत गायन करून आमकां आदार दिला. सालिगांवच्या भाव भयणांनी तुमकां आमचे दिनवास आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचे मदें आसा फादर मायकल रिबेलो, पिलार संस्थेचो एक इश्ट हांगासर आसा. जायते फावट पिलार येता, तोय आयज आमचे मदें आसा आनी आमच्या बरोबर ताणें मीस भेटयला आनी सगल्या पासो ताणें मागला. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. म्हजे भाव म्हणणो, तुमी बावार्थान मोगान ह्या पिलाच्या दोंगरार येतात कित्याक पाद अंगलाचो तुमकां मोग आसा. थोड्योश्यो कळोवण्यो, नोवेनाच्या दिसांनी कोणाकूय मिसां भेटोवंक जाय जाल्यार तुमच्या इतेसां बसत आमच्या ऑफिसान दिवंक जाता. तशेंच कोणूय आल्ताराक फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार तांणी त्या ऑफिसान दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी तयार जाल्ली आसात 2026. ते विक्रेक आसात आमच्या पुस्तक शाळांत ऑर इन्फॉर्मेशन डेस्क फाटल्यान आसा थंय. आमचे पिलारचे संस्थेंत जायते भुरगे आसात, पाद्री शिकतात. तुमी जाणात आतां पाद्री सेमिनारिस्ट उणे जाल्यात, तरी आसतना वोकेशन आसात. पूण जायते गरीब आसात आनी जायते तुमच्या आदारान आयज पाद्री जाल्यात, मिसांत भोंवतात. आनी कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमकां फुलनां पाकळी दिवंक या आमच्या सेमिनारिस्टांक तांचे शिकोवप करूंक आदार दिवंक तुमच्यांनी तें बसीस डेस्क ऑफिस आसा थंय दिवं येता. आयज आमकां गोंयचेच न्हय स्टँडअप पूण आमचे मिसांतले भुरगे आसात. आयज ऑल्टर सर्वर्स आमचे सेमिनारिस्ट एकलो नवनीत, वेर इज नवनीत, पुट अप युअर हँड, फ्रॉम झारखंड, आनी दुसरो राकेश फ्रॉम पंजाब. तर हे आमचे मिसांतले भुरगे आयज पाद्री जावंक खुशी दाखयतात, तांचे आकारणी चलता, तांच्या पासून मागात आनी जाता तो आदार तुमच्यांनी तांकां दिवं येता. तशेंच आमचे फादर आग्नेल ऑर्फनेज आसा सकल, थंय आमचे गरीब भुरगे शिकतात. कोणाकय खुशी जाल्यार तांकां तुमची फुलनां पाकळी दिवंक तुमच्यांनी ती आमच्या ऑफिसान दिवं येता. पादांगलाच्या सांत कोरोना पासून मागोवंक खेरीत भाशेन आमी नायट विजील दवरल्या 14 नोव्हेंबराचे शुक्रारा दीस. सुरू जातली रातच्या 9:30 सोमतली दुसऱ्या दिसाक 5 वाजता मीस आसतली. ही नायट विजील चलयतलो फादर ओनासिस डिक्रूज आनी फादर जोसेफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती आमकां गायन करूंक, प्रेज आनी वर्शीप करूंक आदार दिलेले. आमची मागणी आवंड्या जाता तितल्यांनी तुमी येवचें आनी खेरीत भाशेन मागणें भेटोवचें पादांगलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक. पिलार संस्थेचें एक मासीक मंथली फादर आग्नेल स्कॉल आनी सातोळे विकली वार्डनचो इश्ट हें उजवाडाक येतात. ताचे जायती मिसांची खबर आसता, तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसान भायर कावंटर आसा, तुमच्यांनी सबस्क्रायब करूंक जाता. फकत 250 रुपया ताचें सबस्क्रिप्शन. ह्या वर्साक पादांगलेच्या चेर आटापून आमच्या भुरग्यांक एक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. द यंग पीपल प्लीज रिमेंबर पोयट्री कॉम्पिटिशन ऑन फादर आग्नेलोज लायफ. तुमच्यांनी भाग घेवंक जाता. ही फॉर्मां आमचे बँड स्टँड आसा, इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा, थंय मेवता आनी डिटेल्स थंय तुमकां आमचे ब्रदर सांगतले. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट ह्या पुस्तकाचेर पवित्र मिसाचे भाग आनी अदीक बरी समजणी मिसाची आनी कशे परी आमच्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवंक जाता ताचेर बरयल्लें आसा. तो विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत. ह्या फाटल्या वर्सांनी स्टांडो जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. हें सगळें पॅन्डॉल घालूंक, सगळी तयारी करपाक जायतो कोर्स आसा. जायत्या जाणांनी आमकां आपली फुलनां पाकळी दिल्या. आमी तांचे उपकार आठयता. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आजून तुमचें कितें इस्मॉल दिवंक, फुलनां पाकळी दिवंक आमच्या ऑफिसान तुमी दिवचें. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता. आमचे पिलार मिसांचे सेमिनारींत ग्रावंड फ्लोर एक व्हडलें मिशन एक्झिबिशन केल्लें आसा. कोणें पळोवंक ना जाल्यार थंय वचचें आनी सगळे आमचे मिसांत जी कार्यावळ चलता, काम चलता, कसो लोक तांची चलता, सांस्कृताय वस्तू ती वापरतात थंय दाखयल्ले आसात. तुमी तें पळोवचें. म्हज्या भाव भयणीनो, जायते जाणां येतात, पिलार भावार्थान मागतात आनी मागलेले उपकार तांकां मेळटात. आयज मार्गरेट फेर्नांडीस द्रामापूर सान आमकां सांगता आपल्या घोवाची खबर.
बोटीच्या कंपनीच्या दोतोरान टेस्ट करून सांगलें की म्हज्या गोरकाराक लिवर प्रॉब्लेम आनी रोगताचो क्लॉट आसा म्हूण आमकां सिटी स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट करूंक लायलें. त्याच बरोबर सांगलें गोडयेक कॅन्सर आसूंक शकता म्हूण. आमी भियेलीं. भावार्थान आमी पादांच्या पांयशें आयलीं. ओतुंबराचे 23 ब्रेस्तार आसलो आनी आमची मागणी ताच्या हातान घातली. मीस जातोच भायल्या भायर घरावेच्या आदीं आमी लॅबांत वचोन ताचे रिपोर्ट्स कलेक्ट केले आनी दोतोराशी व्हरोन दाखयले. सगळे रिपोर्ट पळयतूच दोतोरान सांगलें हे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो बोटीर जॉयंट जावंक फीट आसा म्हूण. हें आयकून आमी अजाप जालीं. पादग्नलाक आमी काळजांतान दिनवासतांव. उपकार आमकां ताणें केलो म्हणून आनी ताका बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. म्हज्या भाव भयणो, वयजांची आनी आमची जाणवाय एके भाशेन पूण देवाची जाणवाय सगळ्यान व्हड. जें आमच्यांनी करूंक जायना तें देवाच्यान करूंक जाता आनी करून पादांचे मजतीन उपकार हे आमच्या फामिलीक फावो जाला. तर ह्याच बाबार्थान सांडो आमची मागणी आमचे आवडे आमी देवाच्या हातान घालुया, पादानाची मजत मागुया आनी बाबार्थान ह्या नोयनाच्या मागण्यांत उबी रावन आमी वांटून घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय तें माग बावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतां. सांताचो मान मेळूंक मागणें. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांये सरशी आमी मागतां. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागतां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. एसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पेडस्तांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें.